दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा गाता काळजाता दिन वाचा मोगाच्या स्पिरिता सौम्या आमका एकवटायत दैवी तुझ्या बोळा सौम्या जीवी तुला बैत दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा काळजात दिन वाजता. मोगाच्या भावांनो बहिणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक ह्या देवतेंपलाक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन हे मिशेचें बलिदान आमी भेटोवया. तुमची ते सवां तुमची इरादे घेवन हांगासर तुमी आयल्यात ती सर ते सवां सांदोदा मुखांतर जेजूक समर्पण दिवया. मागलेले सगळे तुमकां फावो जावं दी म्हण विशेश करून ह्या संदर्भार मागता. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर भक्तिकां खातीर विशेष करून मागया. तुमचे खातीर मागता स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपडून दी गुण करून दी सगळीं तुमची ते समाजारी करून दी म्हण आमचे मागणी तुमचे खातीर जावन आसा. हे संदर्भार हर गांव ते पासून मीस भेटयता फबीन जेसी मेंडोन सदवा कतार हर गांव मीस दिता किविन क्रिस्टोफर सेरावो इस्रायल देवदीन फादर संजीव प्रसाद पिरेरा अचात्म्याक महिना सोगडास कडून मीस दिता जॉन पाऊल डिसोज आणि कुटाम विक्रोली मुंबई मेंडोन्सा कॅस्टेलिनो डिमेल्लो आणि वास्कुटमा देवादीन जाल्ल्या संसदेच्या आत्म्या मीस दिता रिटवास आणि कुटाम कोविड पिडेंतले लायनल आणि लिडिया हांकां बरी भलायकी बेगीन फावो जाल्ल्याक हरगां मीस दिता ग्रेसी डिसोजा मुंबई बरी भलायकी आनी मेळिल्ल्या सर्व बऱ्या बसवां खातीर हरगां मीस दिता रिमा मतायस बेंगलोर हरगां मीस दिता कार्मिन सल्डाना किन्नीगुडी हरगां मीस दिता रॉबर्ट आनी हिल्डर रेगो किन्नीगुडी हरगां मीस दिता रिचर्ड आनी जॉयस डिसोजा किन्नीगुडी हरगां मीस दिता ग्रेसी रोड्रिगस आनी गुटाम किन्नीगुडी. ह्या सर्व ते बसवत मागता आसतना समेस्तां बसवत मागया जे कोणा मागतना बसयला सुगडा आसकडून तांचे बसवत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देवाचें उतर आमकां जिवीत दिता देवाचें उतर आमकां सुटका दिता देवाचें उतर आमकां सोडवून दिता सर्गेच्या राजा कुशीन पावयता. आज देवाचें उतर आयकूंक सोम्याची स्तुती करूं सोम्य आराधन करूंक आमी हांगासर परत जमल्या. ह्या जिविताच्या जरी सरशी आमी आयल्या जिविताच्या कणा सरशी ह्या पवित्र तळार आमी आयल्या. आमची त्या साव उबारया सोमी जेजू क्रिस्ताक आमचें जिवीत समर्पण दिवया खंडीत आमकां सुटका सोडवून लाभतली. ते रितीन आमी मागया जे कोण मागतना बसयला सुगडास कडून तांचे बसवत मागया. मतीची पिडेन कश्ट दिल्या एका भुरग्याक बेगीच बरी भलायकी फावो जावं ना बेगीच ताणी इस्काला वचोंक आनी ताची उडाचे सगळं संपूर्ण दिन फाटी येवंकी विशेष करून ह्या संदर्भार मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वांटेली जावया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना फवते बरी वांटून घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. आमची पातकां वळखून घेवन नितळकाळ समानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. समी जेजू सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या उतरा विरोध वचून आमी जायते पापा धरून तुका संडून पयस वचून दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापावून बक्षणे मोगोन म्हणटा हांव सोम्या काकुळत कर आमची आब्बा बापा काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची आब्बा बापा काकुळत कर आमची. मोगळा जेजू तुझे उतर आमकां जिवीत दिता सर्गींची वाट दाखयता. आमच्या स्वार्था खातीर आमच्या संवसारी राटावळी मदें हें उतर आमी आयकूंक ना तें वाचूंक ना
आनी ताचो आमी तिरस्कार केल्लो आसा. ह्या मुखार तुका आमी दूख दिल्लें आसा सोमया. पश्चात्तापवता बोगसाणें मागून म्हणटा काकुळट कर आमची सोमया जेजू काकुळट कर आमची. काकुळट कर आमची सोम्या जेजू काकुळट कर आमची. पवित्रत्म्या पाराकलिता तूं जाणवाय तूं गिन्यान तूं समजणी तूं धैर्य आनी तूं बळ एका देवाची स्तुती करूंक सेवा करूंक तूं आमकां आदार दिताय. पूण तुका आमी आमचें तेंपल करूंक घेवंक सुकून पडल्या. आमचो राग आमचो द्वेश आमचो स्वार्थ आमचो मोसर ही कूड म्हणलें तेंपल बस्ट केला मेळयलां तुका रावूंक जागो दिवंक ना. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चात्ताप पवता पवित्रत्म्यांनी म्हणटा हांव काकुळट कर आमची पवित्रत्म्या काकुळट कर आमची. काकुळट कर आमची पवित्रत्म्या काकुळट कर आमची. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. एकडी बरदोळे दांपया आमच्या आमच्या गरजांखातीर ते सवां खातीर विशेष करून मागया. जे कोणा मागतान बसयला तांचो उगडास खडया तांचे बसूत आमी मागया. देवा आमच्या भौमगाळ बापा धर्मदूत बागे उजूतात देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर. अशे आख्या प्रितमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतार जेरेमिया पावलें. दळबरांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा हांवें तुका सांगल्यान तीं सगळीं उतरां एका पुस्तकांत बरोवन दवर. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुजो गाय पेक्षो ना भयंकर तुजी जखम. तुजो पक्ष घेतलो कोणूच ना तुज्या गायक वखद ना तूं बरो जावचो नाय. सगळे तुज्या इश्टांनी तुका सांडला ते तुजी खबर घेनात. तुज्या व्हड अपराधा लागून आनी तुज्या अगणीत पथका लागून एक दुस्मान मार दिता तशें हांवें तुका मार दिला आनी सारकी सुक्यास्त लायल्या. तुज्या गाया पासत कित्याक रडताय तुजे दुखी वखद ना. तुजो अपराध भोव व्हड देखून आनी तुजी पथकां गणीत देखून हें सगळें हांवें तुका केलां. सर्वेस्पर अशें म्हणटा पळया हांव जाकोबाचे तंबू नव्यान उबे करतलो आनी ताच्या निवासाची हांव दया करतलो. दोंगराचेर शहराचें पुनर्निर्माण जातलें आनी रावळे आसलें तशेंच आपल्याच जाग्यार उबें जातलें. तांचे ताण भायर सरतेली स्तुती गितां आनी संतोश भरीत मनशाचो ताळो. हांव ताची संख्या वाडयतलो आनी ती देंवची ना. हांव तांकां मान दितलो आनी तांचो तिरस्कार जावचो ना. जाकोबाचे पूत आदी आसले तशें आसतले ताची सभा म्हजे मुखार थीर उरतली. तांकां पिडापीड दिल्ल्यांक हांव शिक्षा लायतलो. तांचोच एकलो तांचो फुडारी जातलो. तांचेच मदलो एकलो तांचो अधिपती जातलो. हांव ताका लागीं हाडटलो आनी तो म्हजेशी येतलो. नाजाल्यार म्हजेशी लागीं सरोंक कोण कितलें धैर्य घेत उलयता तो सर्वेस्पर. तुमी जातल्यार म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव.
देवाचे उतार हे देवाचे ओडपकार. सर्वेस पोसियोन शहर परत्यान उबारतलो आणि आपले वरते महिमे प्रत्यक्ष जातलो. सर्वेस पोसियोन शहर परत्यान उबारतलो आणि आपले वरते महिमे प्रत्यक्ष जातलो. हेर राष्ट्रां सर्वेस्परा म्हणटात त्या नावाक भियेतेली. प्रितमेचे सराय तुझे महिमे मुखार खावजेतेले. सरस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आणि आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना गत आदारनांतल्याचे प्रार्थना तो आयकतलो आणि ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करसोना. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आणि आपले वर्ते महिमे प्रत्यक्ष जातलो. आणि मुखार जनन घेतले परजेन देवाक नावाडचे खातीर ते मुखले संतती पासत इतले बरो नासो. कैद्यांचे विळाप आयकून मरणाचे परमाण जाल्ल्या सुडका दिवन देवान आपल्या महानत पवित्र स्नानात हांव सकला दिश घाली. सर्गात हांव प्रितमेचे तानेन धर घाली. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आणि आपले वर्ते महिमे प्रत्यक्ष जातलो. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आणि आपले वर्ते महिमे प्रत्यक्ष जातलो. Alleluia, 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 Alleluia. मिस्त्री तूं देवाचो पूत, इस्रायलाचो राईस तूं. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे भगवंतु मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. जेजून सिसांक दोनीर चड अशें आनी आपणा फुडें पलतडी वच अशें ताकीद दिवन लोकांक धाडून सोडलें. लोकांक धाडून जातच तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावुल्ली. पूण वारें विरोध वाळतलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलून तांचे सरशीं आयलो. उदकाचेर तो सोलून येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवूच तो, भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे ससी येवंक फरमाय. हे म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोनी वयलो देंवून जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर सोलोंक लागलो. पूण वारें जोरान वाळटालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो
आनी म्हळें उण्या बवर्ताच्या कित्याक तूं दुबावलोय. उपरांत ते दोनी सडतस वारें रावले. तवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणाले, निजाय की तूं देवाचो पूत. पयले तडीक उतरतस ते गेनेझरेत गांवाक पावले. तेंच्या लोकान जेजूची वळख धरतस चारय कुशींनी सांगून धाडलें. लोक आपल्या पिडेस्तांक ताचे सरशी हाडी लागलो आनी ताच्या आंग वस्तुराचे देगेकपणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं उपकार मागी लागलो आनी आपडलेलीं समेस्तां बरीं जातालीं. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो उदाक तुमी पळयलां न्ही? खंयचें बरो उदक पळयलां तुमी? कळ्ळें सवाल पाद्र्या विचारता. खंयचें बरो उदक? उदक एक आसचें न्ही गे. पळय बिज्जिल्ली बाई बारी हुशार आसा. ती पुरो उदक पियेल्या. पळय बांयचें उदक पियेल्या, थळ्याचें पियेल्या, दर्याचें न्हंयचें पियेल्या. तोडांतलें उदक तें पियेलां गे. आं जावी येत. संवसारांत 2 तरांचें उदक आसा पळय गे. खंयचें तें? एक मिठा उदक आनी एक छाप्पें उदक. एक गोड उदक म्हणटात पळय गे. संवसारांत चड उदक खंयचें आसचें? छाप्पें की मीठ? मिठाचें उदक संवसारांत चड आसचें, छाप्पें उदक उणें आसचें. पूण मनीस खंयचें उदक पियेता? आं खंयचें? थोडें गोड उदक म्हणटा, थोडें छाप्पें उदक व्हड न्ही, दोनी एकच तें उदक पियेतात न्ही गे. थोडे दर्यान बुडलेले मात्र मिठा उदक पियेतात कोण ना पाप. थोडी खेळटाना उडली लारां येतात न्ही, वासाक पडटाना नाकांतल्या तोंडांतल्या पुरो उदक भितर येता, तें मिठा उदक. ओके. पूण 2 तरांचें उदक. पूण हें उदक जायते नमुन्यान आमी आपयता. तळ्यांतलें उदक, बांयतलें उदक, न्हंयचें उदक, व्हळाचें उदक, दर्याचें उदक, अशें मस्त नमुन्याचें उदक आसा. रावलेलें उदक आनी वळतलें उदक. व्हडल्या व्हडल्या गुंडयेंत रावता उदक, व्हडल्या व्हडल्या दर्यांत उदक रावता न्ही गे. व्हडले व्हडले डॅम आसात तातूंत रावता. नाजाल्यार उदक वळटा, व्हळांत, तोडांत, न्हंयेंत उदक वळटा. पूण ह्या उदकाचेर कोणी सरलेलें पळयलां तुमी? कोणी उदकांत सरलें पळयलें? सरलें पळयलें मनशांनी, मन जातींनी? कोणी उदका वयर सरलें? मासली उदका वयर चलता गे. उदका वयर कोणी चलना, माणकूय चलना, मासली चलना. उदकान उप येतात तीं पुरा, उदकान बुडोवन उप येवंक येता न्ही. वय गे मांडो मात वयर घालतात. म्हळ्यार येवाळें उप येताना मांडो मात दिसता ल्हानसो, सगळें येवाळें भितर आसता. गायी उप येता तुवें पळयल्यात तुवें? गायी रेडो पाडो उप येताना मांडो मात वयर, मागीर पुरा भितर. न्ही मनीस उप येताना पळयलें? हां मनीस तेंत उदकांत मांडो वयर दोन उप येता. थोडे उदारे उप येतात, थोडे उमते उप येतात न्ही गे. थोडे उदकांत चलतात गे ना. मनीस चलतात गे उदकांत? ना गे, उदकांत चलतात, उदका वयर चलनात, उदकांत चलतात. म्हजो माम आसलो तो उदकांत चलतालो मस्त अशेंत घुमटी वयर उबोत रावन चलतालो तो उदकांत. म्हळ्यार उदका वयर न्ही, कळ्ळें तुमकां? अशें उबेंत उपियेवन उपियेवन चलचें. आसात थोडे उदकांत चलतले आसात, उदारे उप येतले आसात, उमते उप येतले आसात, ते बरें आसात. पूण उदका वयर चलतले कोण तो नात. मासली ना, जीवदाळी ना, मन जायते ना, खंयचीच संवसारांत देवा रचलेली जिवी उदका वयल्यान चलना. दोनी आसात ते उदका वयल्यान उप येतात. त्यो बुडोनात, कित्याक म्हळ्यार दोनीचे आकार अशें आसा न्ही, ते कितें बुडोना.
मिशीन आसा इंजीन आसा लोट्टून व्हरतात. पूण हांगासर एकलो मात्र चल्लोलो आज आमी आयकता. कोण तो? आं कोण तो? थोड्यांक डावट की ना न्ही. जेजूच तो चल्लो. जेजूस कित्याक जेजू उदका वयल्यान चल्लो? कित्याक? सिंधीबाई कोत्ताय? कित्याक उदका वयल्यान जेजू चल्लो? कित्याक म्हळ्यार उदक रसिल्लें ताणेंच. तो रसनार खंयचीच रसना उदका वयर सोलोंक शकना. पूण रसनार उदका वयर सोलोंक शकता म्हणल्यार सत जेजू आज आयच्या सुवातेन दाखोवन दिता पळया. तर जेजू उदका वयल्यान चलता जाल्यार ताणें तें उदक रसिल्लें आनी हें उदक आपल्या सडवणदाराक बुडोवंक दिना. हर एक जेजूचें मॅट तें उदक आसा पळय बुडोवंक दिना. घट जाता थंयच घट जाता. हिवाळ्या गांवांक तुमी गेल्या जाल्यार मस्त आयस पडचेडे कळ्ळें की. हिमालया पर्वताच्या कुशींनी उडलोनूय ओळटात. थंयसर उदक आयस म्हणटा. आयस वयर फुल्ल आयस आडयेंत उदक पिकासान कोंडल्यार बुळक उदक मेळटा. पूण ताचे वयल्यान चलयेत आयसाचो ब्रिज म्हणटात. आयसाचे संके. पूण जेजू चलल्ल्या उदकांत गरलिया सरोवरांत आयसाचो ब्रिज जावंक ना. वा आयस मांडून आयसाचेर जेजू चल्लो न्ही. लारांच्या उदका मोदें जेजू पांय घालून चलता. कळ्ळें? आनी केदळा चलता तो? दिसाकी राती. कितल्या वरार? 3 वरां. दनपाराची 3 वरार न्ही. दनपाराच्या 3 वरार जेजू कुर्सार मेल्लो. हे सकाळींच्या 3 वरार उदेंतीच्या 3 वरार पळया. सन्यासो उजवाड आसा. गलिल्या सरोवरांत दर्याची गाज आयकून आसा. आनी गलिल्या सरोवरांत सीस 12 जण सीस 2 वचून आसात. वारें वादळ आसा जाल्यार जेजू उदका वयल्यान सोलोन येवचें ते पळयतात. आनी पळयतना कितें जाता तांकां? संतोश जाता की वा जेजू आयलो ताळयो भेटया म्हणाले की ते. मागीर जिम्म जालें तांकां. न्ही काळजांत बें उठलें न्ही. वय की न्ही. तुमच्या घरांत बांय आसा म्हणजे ती तळ्यां आसा. त्या तळ्यांत हांव चल्लो जाल्यार हां न्ही झाडां बागलां घालून भितर तावन लो तिळशात कोण आबा तो न्ही. ते भियेले म्हळ्यार उदका वयलो चलतलो उदका वयर चलतलो ह्या संवसारांत कोणूच ना. फस्ट पोटी तांणी पळोवचें. पयले पोटी समजलें? तुमकां जाता की चलों उदका वयर? पळय ट्राय करा. वसा येत गे पवनजे ब्रिजांत हांव सकयल देवल्या जाल्यार उदकाक चल्ल्या. कळ्ळें? नाका वसा नाका. पाद्र्यावार सांगला म्हणून गेल्यार गत. आमकां जाय तुमी जाय. हे भियेले. पयले पोटी तांणी पळोवचें जेजू उदका वयल्यान चलचें. आनी ते भियेले. कितें म्हूण भियेले? आं मेल्ले म्हणून भियेले. मेल्लीं चलतात गे उदका वयर? आं चलतात गे? काले म्हणटाय येडले बाय खंय चलतात गे? ना हांवें पळोवना मेल्लीं चलचीं. उदका वयर सोड. सिमिस्त्रीन ती चलनात. इतलीं वर्सां जालीं म्हाका 5 वर्सां जालीं. सिमिस्त्रीचे बगलेगीत आसचें म्हजें रूम. जाणा लोक ते गेल्यार पुरो पोंड दिसतात म्हाका. पूण एकी पोटी म्हाका मेल्लीं चल्लें दिसोनात. आदीं दिसतालीं गे न्ही गे न्ही गे. आदीं दिसतालीं गे. मेल्लीं दिसनातल्यार आतां सुडी दिसताल्यो गे. सुडी सुडी गुंच्यो न्ही गे. पळय गे पळयलें सूड. हां कोणाची? थोडे येताले सूड काडून रोसाक काजारा पुरो येताले.
आनी इल्लें घालून चड येताना राती 2 वरां जातालीं थोडी ती सुडी बुडोवन मेल्लें म्हणटालें आसूंक पुरो मेल्लीं आसूंक पुरो ना म्हूण सांगूंक जायना पूण आतां मस्त उणी जालें करंट आयल्या उपरांत अंधकारांत चड तांचो पावर आसलो म्हणटात पूण हांगासर पळया मेल्लें म्हूण ते भियेले आतां तुमकां मेल्ल्याचें मे आसा गी ना गी कोणाचें बे मागीर जिवाल्ल्यांचें तिका जिवाल्ल्यांचें बे वसना ऐकली कोणाकी कातर तीत वता न्ही हां आजकाल कोणाकी कातर जावन दीत मेल्ल्यांचें कोणाकी बेना जेजू जेजू कितें म्हणटा मेल्ले मेल्लेत मातये पावून दीत मेल्ले कोणीय उपाद्र करूंक येना कोणाकी ते गेले उपाद्र करचें कोणें आं हां जीव आसलेल्यांनी पयलें पुरा नानयो पुरा नातल्यो वायर आतांचे बरी 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 टॉयलेटां बाथरुमां बरां नातलीं न्ही आमी पुरा ल्हान आसतना भायर आनी घालचे आहली भायर कोते आमच्या भारतान घालचे आहले तुमी पुरा अमेरिकान दिसता न्ही हांव कोत्ता तें पुरा व्हडले व्हडले आहले कोण ना हांव हांगाच उलमल्लो आमच्याच गांवांत ते दळा भायर रान्नी घालची आनी व्हडलो रांदून दवरचो रांदून मातयेचो तो नीट्ट धरूंक ना वांकडो धरूंक तातूंत अर्दें मात भरूंक उदक पळय की न्ही सगळें असो धरल्यार बुस्क जायत कोण ना देखून बागोवन दवरताले तातूंत अर्दें भरचें उदक सुरू केल्लें बरें नांवन येतालें मागीर लास्ट कोरोटूंचें मात आमी कट्टेन कोरोटूंचें घरा 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 मागीर म्हणटाली कार रे कोराटीताय रांदून ओट्टो जायत रे म्हणून उदक घेतना मागीर कालें करचें न्ही गे आमी राती नाताना आमचे मदें भुरगीं आसात बाप्पूचीं मावशेचीं पुरो भुरगीं तांणी पयस रेव उडोवची रेव बरा 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 अरे मेल्ले आयले रे म्हण एकल्या पुरो बुडो साबू घाल्लो तेंत आमी भितर हुई तुमी तशें तुमकां अनुभव आसा की तशें आसा गी ना गी अमेरिकान तशें पुरा ना थंय पुरा तशें बरें बरें आसा हांव पुरा इंडियन हुई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया बे आमकां जीव आसल्यांचें बे ना आमकां मेल्ल्यांचें बे पूण एक्चुली बे कोणाचें थाणी न्ही म्हज्या काजिन्सांनी आनी कोणा बापूच्या मावशेच्या पुतांनी रेव उडयल्ल्यान म्हाका बे आयलें मेल्ल्यांनी उडोवना रेव जीव आसल्यांनी उडयली तशेंच थोडे फावटी बेश्टोवच्या खातीर दोवें वस्तून न्हेसोन रावचें आसा आनी काले माथ्याक मेल्ल्यांचें काले मुकुट घालून रावचें आसा न्ही गे हांव आसतना आमचे कामाची घरा कामाची बायल मनीस येताली तिका बे म्हळ्यार भयंकर बे कळ्ळें गी जीव दाळ म्हळ्यार भिरांकूळ बे आतां काले आसा तांदूळ मारचें तें तिणें कळ्ळें गी लागीं वचून वाग म्हळ्यार पुरो ती खंडट भियोवचें तिणें एक दीस सांतेंत वो तो रब्बर असो हें मेळटा न्ही जीवदाळ मेळटा न्ही रब्बर असो जीवदाळ सोरोप कळ्ळें गी लो व्हरून गेलो हांव व्हरून वचून जाणें गे केंच्या उलार कशें आसा म्हणून पक्का आंगार उडयलो यो मुजा जेजू तिच्या हातांत बातलूंची कोयती आहली तिणें कातरल्या पोरसार आपले कितें गी एकल्या मनशाची शर्ट पिंजलें कितें गी नातल्या पोट कुडकें ना तें कोण ना भियान थोडी फावटी तशें बे आमकां भिरांत आकांत मेल्लीं जीवदाळ सोरोप बे सोरपाचें बे बेश्टें सोरोप बेश्टें सुदून सापताय तुका सापताय सुदून सापताय सोरोप सापताय ना थोड्यान म्हणचें सोरोप पळयल्यार सापता म्हूण साबना सोरपाचें सवळी पडल्यार सापता म्हणून सोरपाक तुकले जाल्यार सापता सोरपाच्या शिमट्यार पांय दवरल्यार सोडटा की तुका आं म्हाका बरें केलें हांव तुका साबना म्हणटाय माजराच्या शिमटेर पांय दवर गी म्हज्या मायन उतून आसतना बेड्डार देवून जाणा माजर न्हिदोन आसलें दिसता माजराचेर पांय दवरलो शिमटेर कळ्ळें गी मोगाचें माजर माजर बोंबारलें म्याव म्याव मायक साम आयकत आयकूंक आयकोना माजर 2-3 मिनटां रावलें सोसून सोसून माई उबत रावली पांय काडूं ना मायक साबन सोडलें तें कळ्ळें गी मायन कालें गेलें हळद बसली उगत बसली पांय येद्दो मोठो जालो 15-20 दीस आस्पत्रेंत पळया माजरी सापता पांय गुड्डयल्यार ताचो सिमटी गुड्डयल्यार पेटोय सापता खबर न्ही तूं ओगोत बसोन आसाय तुज्या कानपटाक येवन हांव रप्प मारीन जाल्यार ओगोत रावताय म्हाकाय दिना तूं फाटी हां आमचो जीव आसोच्या खातीर आमी सापता तशेंच सोरोपी भिवची गरज ना
थोड्यां बे हां सोरोप पडयलो बीन दिसलें सोरोप पडयलो बीन दिसलें काल घेता तो सोरोप ती जीवदाळ हर एका जीवदाळी बरीत कळलें भिवची गरज ना काही दोवें दिसलें हां मेल्लें काही बराबर ऐकलें हो मेल्लें मॉडल ओणन ताकडून ना बेश्टें चिंताप आमच्या मालगड्यांनी हें बें बिरांत आमच्या काळजांनी घाल्या आनी तेंच बें सिसांग आसलें हां जेजू चलोवन येता तांणी पळयलें मेल्लें म्हणून पळया इतलीं वर्सां जेजू सांगात आसलें मेल्ल्यांक जिवंत केलां जेजून दर्यो शांत केला थंड केला पूण जाल्यार पळया ते चलोवन येताना जेजू चलोवन येताना तांकां जेजू म्हूण बगोवं ना पयलें तांकां मेल्लें म्हूण बगलें पयलें पळया मेल्लें म्हणून ते भियेले जेजू उदका वयल्यान चलची सकत आसा म्हणून समजोवना तांकां आनी जवळ जेजू कितें म्हणलो पळया तमायका हांव तो भियेनाकात कळ्ळें काळो कांत एक मनीस सस्पोता जाल्यार तुका बेन दिसता जाल्यार आं एम्माय म्हणशी जाल्यार आनी तो मनीस हांव भियेनाका बा हांव म्हळ्यार आमकां तीर मेळटा आनी जेजू म्हणलो हांव भियेनाकात तांकां खुशी जाली अब्बा जेजून पळया हांगासर पेद्रू पळया जेजूक टेस्ट करता हांगासर परिक्षा करता जेजूची तूं वय न्ही म्हाका जायचें आतां तूं वय जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान सोलोंक फरमाय आनी जेजू म्हणालो ये जेजूक पेद्रूक जेजूचेर बरी पातयेणी आसली आनी त्या पातयेणीन भावार्थान तो उदका वयर देंवता आनी 4 मेटां काडटा 4 मेटां काडटना जेजू तितल्या पयस आसा फाटीं पळयता 2 पयस आसा वारें आसा वादळ आसा लारां येतात आनी उदका वयर आसा आतां हाका डावट दुबाव पळया म्हाका आपयलें जेजून तगी मेल्ल्यान हे देवा हांवें खालें केलें एकूच पटी हांव उदकान देंवलो आतां तूं जेजूगी मेल्लें म्हणून भियेलो दुबावलो आनी भियेलो आनी बुडोंक लागलो आनी तो म्हणून सोम्या बुडता बाचाव कर आनी जेजू धांवन आयलो आनी ताका आद्दर उखल्लो आनी म्हणालो उण्या बाबार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें घडटा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो परिक्षे बरें शिकतात भुरगीं बरें शिकतात परिक्षा लागीं येताना आमकां दुबाव सुरू जाता हांव बरयतां गी नांगी म्हाका मोती घेता गी नांगी दुबाव येता कॉन्फिडन्स सुकता आनी आमी सलवता बिजनेस सुरू करतात थोडे वर्सां सुरू करतात बरें चलता मागीर मोदें दुबाव डावट तेंगी म्हणलें दुबाव येताना आमी बुडता बाबार्थाची संगती तश्योच सोम्याचेर बाबार्थ रितीर जाली कोलो बाबार्थ सोम्याचेर कोलो विस्वास मागणें कितें 4 दीस मात मागीर एका काजारा गेलीं थंय टन केलें रितीरचो स्पिरीट पुरा गेलो दुकराचो स्पिरीट आयलो आनी सगळें सुंबे रितीर गेली गुड्याक मागीर जेजूचेर बाबार्थ ना पातयेणी ना विस्वास ना पोटांत पडकाणी सुरू जाली कोणे म्हणी वखद घालून आयली येदो म्हूण नाचलेली पडकाणी खंयतोन आयली दुबाव इतलो बरो आहलो पेटो इगुत्तपुटी मेलो जाल्यार खत्यांक खाराण ह्या पेट्याक कोणे म्हणी वखद घालून जायचें कळ्ळें दुबाव इतल्या बरी आली वाळचे भजी कशी मेली दुबाव फादर आमगेर तशें जालें न्ही वाळची भजी मेली म्हूण येदोळ मुसर कांय जावना फादर अशें कशें जालें इतलें बरें माजर आलें फादर फाटच्या एकत्त पटी कोणे म्हणी कालें केलां जायचें देखून माजरां येयनात पेटे येयनात कांय टेन्शन ना चिंतेबाई न्ही वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जेन्ना आमी सर्वेस्पराचेर बाबार्थ सुकता तेन्ना आमी बुडता समस्ये चड आनी चड जातात समस्या वयर समस्या वजना वयर वजन आमचेर पडटा आमी सर्वेस्पराचेर दुबावता तेन्ना सर्वेस्पराचेर बाबार्थ दवरता
तवड आमी जैते वन जाता हांव देखून कोण तो बुदवंत मनीस जेजू म्हणटा कोण तो बुदवंत मनीस कोण पळय घर बांदता गुंड कोणता कडपी सुवातेर बुन्याद घालून घर बांदता तो बुदवंत मनीस हेड्डा कोण रेवेर घर बांदता तो देखून जो कोण देवाच्या देवाचेर विश्वास दवरून आपलें जिवीत बांदून हाडटा जिवितांत कसलेच कश्ट येवन दीत कसलेच वारें वादळ येवन दी कसलेच आकांत येवन दीत आमी बुडोवंक शकचे ना देखून सांपावलो म्हणटा सांपावलो पळया अपुर्बान म्हणटा सांपावलोच्या जिवितांत ताका तांबडी कार्पेट मेळोंक ना सांपावलोच्या जिवितांत गेल्ले गेल्ले कडेन जेले जयकार स्वागत मेळोंक ना सांपावलोक मेळ्ळी तलवार उडासतोरा जरबदांचे मार खांट्याचे मुकुटाचे मार फातरांचे मार तिरस्कार इन्कार कश्ट वळवळे दगदणी सगळी तिमोतीक तो बरयता पळय ताणें सोंसुल्लें ताका केदेंगस संतोष मेळना देखून तो म्हणटा म्हजें थंय एक दूख आसा त्या दुखींत देवाची कृपा म्हाका सोम्याची कृपा म्हाका आदार दिता कित्याक सोम्याचेर भिरंकूळ मोग ताका आसलो देखून तो म्हणटा हांव उदकान बिसलन हांव बुडचो ना हांव वीक बी पियेन हांव मरचो ना हांव उज्यान बी पडोन हांव लासचो ना कित्याक सोमी म्हजे पक्षेक आसा तेन्ना म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा देखून सोम्याचेर बाबर्त सोम्याचेर विश्वास दवरता तो केदींकच निराशी जायना सलवणी देखना म्हणल्यार सत आमी हांगासर जाणा जावंक जाय कश्ट येतीत आकांत येतीत जोब पत्र्यार काका येयले कश्ट आकांत येतीत पूण सलवणी तुका मेळची ना जैते वन तूं जातलोय म्हणल्यार सत देवाचें उतर हांगासर दिता देखून आमी दुबावचे न्ही देवाच्या उतराचेर दुबावचे न्ही विश्वास दवरूंक जाय पातीणी दवरूंक जाय देखून पळया जेजू गेनेझरेत गांवा पावल्या उपरांत जेजूचेर बाबार्थ दवरलेले जेजूचेर विश्वास दवरलेले जायतो लोक पिडेस्तांक थंयसर आपूण हाडून येतालो मार्गाच्या देगेन तांकां न्हिदयतालो जेजूच्या वस्तुराचें पंत आपणूंक सोड आनी गूण जावंक सोड म्हणून ते विनंती करताले परत दिताले कारकुळ पेस्ताक आमी ल्हानपणार गेल्ल्या वेळार दुपदगट्टे देंवताले हांव न्ही तेदळ मस्त बसालीं दुपदगट्टे म्हूण बसालीं ते बसार वयताले हांव दुपदगट्टे देंवताले थंय दोन सोलो न्हेचा आसले उजव्याक आनी दाव्याक कोण आसताले थंयसर कोण आसताले काळींग विकताले गी तांबडे गुळे विकताले हां गुळी भाजी वाचतले हां भीक मागतले आसताले चडावत कोण ते भीक मागताले आसले थंयसर हां चडावत कोडकार म्हूण आसतो हात नातल्ले पांय नातल्ले कोडकार न्हिदोन आसताले भोव मारताले अशें टारपालाचेर घालून सोडटाले त्या वतांत आसताले आतां 4 आणे 8 आणे 8 आणे 2 आनी इल्ले चिल्लार पयशे आसताले तांचे मुखार लोरयेरान घालताले 3 दीस थंयत आसताले तांकां कोण गी रांदून वाडटाले इल्लेशे पळय वळवळटाले ते आतां थंयसर रावूंक ना तांकां तशें वतान तांकां कुस्तूंक ना तांकां खंय घुसत आसले हे चित्रहिंसे दिवंक ना तुवें पयशे दिवंक जाल्यार तांकां बरें करून जेवण दिवन बरे पयशे दिवन धाडूंक आसा निमाण्या दिसा तशें करूंक नातलो पळया अशेंच लोकांक थंयसर न्हीद आयताले जेजू येता आसतना आनी आपूण गूण जावंक आशेताले पळया आनी कोण पळया बावार्थ दोन जेजूचें वस्तूर आपडटाले वस्तुराचें पोंत आपडटाले ती गूण जाताले ताका दाखल्या रक्तस्रावाची स्त्री पळया आपूण जेजूच्या वस्तुराचें पोंत आपडीन जाल्यार आपूण गूण जातली म्हणलो बरवसो तिका आसुल्लो बावार्थ आनी जेजू कितें म्हणटा तिका बाये कितें म्हणटा सांगा पळया इतले पटी रक्तस्रावाचे स्त्रियेची काणी आयकल्या तुमी सांगा हां तुज्या बावार्थान तुका बरी केली पळया म्हज्या बावार्थान म्हणून ना जेजून ह्या म्हज्या अधिकारान म्हणून ना ह्या म्हज्या महिमेच्या पदवेन म्हणून ना तुज्या बावार्थान तुका बरी केली पळया म्हज्या मोगाचे तुजो बावार्थ देखून सक्रामेंताच्या आराधना वेळार तुवें करचें आराधन तुवें सोम्याचेर दवरचो बावार्थ तुवें सोम्याची करची स्तुती तुका भलायकी दिवंक शकता म्हजें मागणें न्ही म्हज्या मोगाच्या बाबा बडीन उडास दवरा
देखून तुमकां बावार्थ सोंग जाय देखून जेजू थोड्या गांवांत गेलो ताच्या खुद्द माय गांवांत गेलो तो नजरेताक गेलो वय की थंय ताणें असर हें केली हां केली हें गूण केली हें ताका करूंक जावंक ना ताच्या संत माय गांवांत जेजूक असर हें करूंक जावं ना कित्याक तो तो त्या सुतारी आचार्याचो पूत जुजेचो पूत न्हय वे तो त्या मुरयेचो पूत न्हय वे जाकोबाचो जुदाचो तो भाव न्हय वे आका कालें गोत्ता आका कळटा न्ही जाणवाय कालें ओडलो म्हणून थोड्यांनी कुडी काडूंक सुरू केल्यो ताच्या लागीं येवंक ना ते आनी देखून जेजूक थंयसर असर हें करूंक जावंक ना सोमयाचेर बावार्थ दवर विस्वास दवर ताच्या वस्तुराचें पंत आपूण आयलेले सगळे बरें जालें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून म्हजो भावार्थ म्हाका गूण करूंक शकता म्हजो भावार्थ म्हाका सोडवण दिवंक शकता म्हजो भावार्थ म्हाका सुडका दिवंक शकता म्हजो भावार्थ म्हाका सगळें बरें करूंक शकता म्हणून हांवें जाणा जावंक जाय आनी सोमयाचेर भावार्थ दवरूंक जाय आज सडावत सोमयाचेर भावार्थ दवरचे फाटीं आमी आज कोणाचेर मनशांचेर भावार्थ कळ्ळें त्या पाद्र्याबाचे मागणें आयकल्यार हांव गूण जाता त्या ब्रदराचे मागणें आयकल्यार हांव गूण जाता त्या कोणाचें सिस्टराचे मागणें आयकल्यार हांव गूण जाता म्हळ्यार आमकां मनशांचेर पातये न्ही देवाचेर न्ही अनंतीयेचें मागणें करूंक गूण जाता म्हूण बेश्टें सादीत ना खंयच्याच मनशाक ती पदवी ना खंयच्याच संवसारांत असलेल्या रचनेक ती पदवी ना देवाक मात्र उडास दवरा देखून तुमी कितल्या मापान जेजूचेर विस्वास दवरतात तितल्या मापान तुमकां भलायकी मेळटली ताका कोणीय मिडिएटर जायजेत म्हणना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांव वा कोणीय आज कोणीय रितीर दितले तुमकां मागोवंक कुमोग करतात तो भावार्थ तुमचे ते आसोवंक आदार दितात त्या भावार्थान तुमी मागा आनी घेतल्यात म्हूण दिवच्याक आमी तुमकां पाटी मोदिवचें मात सोडल्यार आमी गूण करचे मनीस न्ही गूण करचो जेजू मात्र देखून ह्या जेजूचेर विस्वास दवरा मनशांचेर विस्वास दवरचें सोडा वस्तूंचेर विस्वास दवरचें सोडा सोमयाचेर विस्वास दवरा तुमी बुडचे नात तुमी रडचे नात तुमी नास जावचे नात तुमी रुदान करचे नात तुमी संतोश बरी जातल्यात तुमी जैते वोन जातल्यात तुमकां सुडका मेळटली तुमकां संतोश मेळटलो तुमकां बरी भलायकी मेळटली समाधान मेळटलें असलें जिवीत तुमच्या भावार्थान तुमी जोड घेवंक सोमी तुमकां कृपा दिवं दी म्हण विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या केला तो आमकां जिवीत सोंड एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वस्व म्हजें तुका मोगा समर्पिता गे बापा चुकानिको बुडो आनी वायन तुका भेटोवच्यो गे बापा आमच्यो कानिको बुडो आनी वायन तुका अर्पुच्यो. म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्या पयस सेवेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा आमच्या भोवमोगाळ बापा भगवंत धर्मदोजू सांजू ता देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें तेच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं.
आमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराचे उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर तिरांनी गठ बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता पोवी दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय मग भावानो भयणीनो पवित्र घडी आमी संभ्रमता ह्या घडये कितेंय तुमी मागतात बाबार्थान तुमी घेतात बाबार्थान ह्या रितीन वांटिली जावया पवित्रपणी वांटिली जाया आनी जे कितें तुमी मागतात खंडीत तुमी घेतल्यात तुमचें समर्पण करून मागा बापा क्रूस तूं पवित्र तुमचं सगळे अपवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसंगीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच प्री जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मर आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पो आमी परगळता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी अतेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेवा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर
तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदुरो मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माये संगती तिसपती भाग्यवान सुसे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान उजूता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या षडवंदराची आचना मतीन दवरून देवाचेर अखंड पात्यणी भावार्थ जेजू क्रिस्ताचेर बरवसो पवित्रात्म्याचेर विश्वासपण दवरूं आनी आमी बाच्यावी जोडूंक देवा स्वादार आनी कृपा मागून ताणें शिकयलेले मागणे सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमुचिता तशी आमची पदकां बगोस नेमकां ताळें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडिशडेंतली आमकां निवार. देखून जिवितांत समाधान संतोष शांती आमकां फावो कर. सर्गीचे भाग आनी म्हजे सोडून जेजू क्रिस्त जेणे बरवशान केल्याक आमकां तुजे उदार का कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या वावरताचेर दिश्ट घाल. तुजी शांती समाधान आमकां फावो कर. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. माया मग सुकुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे तुजे पवित्र कोडी रक्तावरी सर म्हज्या कोटापणांतलो सर्व वायटांतलो म्हाका निवार. सदां तुजी आज्ञा पळोवंक म्हाका आदार दी आनी तुज्यो सगळ्यो वेगळ्यो सुरके दीस म्हाका रिबिनाका शमिया. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. देवाचेर विस्वास दवरा. सगळें तुमी जोड घेतल्यात भलायकी समाधान संतोष सगळें म्हणून आमकां उलो दिता ती. हे शिडीचेर विस्वास दवरून हे जेवणाका पयलेले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण जेका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मोगान भरून सोम्या काळजान येताय तुकाच म्हाका दिवून जिणी नंदन करताय स्वागत मोगान सोम्या स्वागत मोगाळ सौमिया.
प्रार्थूया. भूमगळ बापा आमच्या देवा बागे उजवतात देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नव्यानाच्या दिसावर संस्कार आम्ही संभ्रमला. तंदू घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कोडी रक्तावर मी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकांवर आणि त्याच्या भाषे मरापर्यंत तुझ्या मोगांत आणि सेवेंत आमकां तीर करून दवर आणि तुझे अखंड भावार्थ पात्यणी आमकां सदांच चड आनी चड करूंक कृपा दी म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मगळ भावनो भयणीनो बसया. सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगसो स्वागत मागता. भक्तीपण आमी सच्या बलिदान वांटलेली सावना तुमचे त्या साव उबारिल्ल्या पासून तुमकां आमी अभिनंदन पडयता. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या सर्व भक्तिकांक अभिनंदन आनी देवाचें बेसांव. एका मंगळारा सकाळी 8 वरार मीस 9 ताजे उपरांत सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसारां 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरांक आयिल्ल्या भक्तिकांत जेवण. हे सर्व भक्ती कार्यां तुमकां मोगाचें आपोवणें आमी दिता. जिविताच्या जरी सरशी ह्या पुंतळा तुमी येया. जरींतले तुमी सेवा तुमी संतुश्ट जातल्यात. आमचे लागीं स्टॉल आसा. स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, बेंजार केल्ल्यो रेलिको, कोंतांबीर कुरीस, इमाजी आसात. ह्यो सगळ्यो आमच्या दिसपट्ट्या आत्मे झुजाविरो झुजोवंक आनी जैत जोडोवंक आदार दितात. असो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन आसात. आयुर्वेदीक, गांठी दुखी, कॅस्ट्री पिडीक, तशेंच भुरग्यां पिडीक संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात. ती तुमी घेयात आनी खंडीत जैते बरेपणाक उपकारतात. खंडीत असो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमची मिसां तुमी ऑफिसान दियात. थंयसर घेतात. त्या सावा तुमी फाटीं पुनशेतान घालयेत. नंतर ऑफिसान दिवयेत वा इतर तुमी माध्यम मुखांतर धाडयेत. तुमचे खातीर सदांच आमी मागता. कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा. मंगळाराचे तुमी मिसा उपरांत म्हाका मेळयेत. हप्त्या मदीं मेळयेत आनी खंडीत तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागता. तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शन हांगासर मेळटा. जायते बरेपण फोव जाता. हप्त्या मदीं येता आसतना फोन आयल्यार बरें तुमकां राखूंक पडचें ना. पुनशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचेर दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं पुंतळाची प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. उदार मनान कुमक करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमचे कुशेचे तुमी दिवयेत. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी बरीं कार्य जावं बरो जिबल्यो कुमगार मीस वा इत्यादी एनिवर्सरी इत्यादी वा इतर खंयचीय बरीं कामां कार्य आसतना ह्या पुंतळाचो उडास करा. जेवणाक कुमक करा आनी खंडीत सर भक्तिकां तुमच्या खातीर मागतात. हेचे दिसा जेवण तयार केलां वेलांकणी वाड्या घरांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावरता. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. कुरकरनीचेर तशेंच सर वाड्याकारांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. तांणी मोगान हें जेवण तयार केलां. आमी हर एकल्यानी जेवी जय आनी संतोशान वच जय म्हणून हेचे जेवणाक कुमक केल्या. ग्रेसी डिसोजा नित्या दरवडो, रैना डिसोजा निडोरी, स्टेला डिकोस्ता किरेम, मार्गरेट डिसोजा सुरतकल, रॉयस्टन डिसोजा किन्नीगोडी. तशेंच हेचे दिसा वर्ण दिलां शरीन डिसोजा वेलंकनी वाडो. ताणें बरें काम मेळ्ळ्या पासून आज वर्ण दिलां. सम्मा हर एकल्यांक शरीन असो उपकार बावडता. ताचे पासून ताच्या बऱ्या कामा पासून आमी विशेष करून मागया. जर तर हांगा कोण आतां नांवां उसरलेलीं कोणी आसा जाल्यार येवचें मानाची वाद स्विकार करची. ग्रेसी डिसोजा, रैना डिसोजा, स्टेला डिकोस्टा, मार्गरेट डिसोजा, रॉयस्टन डिसोजा, शरीन डिसोजा आनी आसा जाल्यार मुखार या. आता नवेनाक आयतीं जावया. भाग्यवंजुदाच्या भक्ती करो क्रिस्ता पोने लाभलेल्यानो पक्षी केरे पुनशताच्या यात्रिकानो देवा उजळी सांजूद व्हरता तुमच्या विनवण्यो या
तुम्ही सोमेस पीडस्तानो कष्टानष्टाने उर्सल्यानो हेया बरवोस कंडल्यानो गेया दैविक दयाला नावडानो भगीवन जुदाच्या भक्तिकानो ख्रिस्ता आपोणे लभलेल्यानो पक्षिकेरे पुरुषताच्या यात्रिकानो देवा उजरी सांजूद वता तुमच्या विनवण्यो बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाबणीनो सर्गी समसमोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघे उजुता देव सरकारा सांजे तुझ्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पसोद विनंती करता सांजुता देवेरे सांत भक्त प्रत्येक जन्मोरी आमची सर्गींची माही आमच्या मजतीने जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्था मारिफात आम्ही सांगाता मागे आम सुमिया जेजू ख्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थानी देवाच्या करण्यास सोड भाव तुका आमी आमचे मागणे बेडयत हांव तुका निदर जुता देवाक असलेल्या प्रत्येक इस्तगती स्वामी उडास करता हांव बघे म्हणटा देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेडयत हांव ही जिजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर ओगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या बाबत उदेशी तूं आतां करोस आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवा सोने पेल्या सुखोरू मोग वाडय आतां आमी बगें वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बाद उबारच्यो गोरसोन येत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हण आमी बरो आसता ही जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पाती नेहमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी कळप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणें हे संवसारी जेजूचो सैरो आनी दंडव जावन आसलेल्या बागी वचूता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दरसो मोवाळ मुक्तूं जाणा जाल्लोय तुझ्या चुणीची भरता पयशे असल्या लोकांक गजेली ख्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन विरक्त साक्षाच्या मरणात वरी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इश्टाक दिसतो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीस कडचो अडचणी निरसापण निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्या सो तूं खेरीत शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर सोनी म्हजी घर जावन तुज्या आपूण शेताक पत्ती नेन आयलां देखून बसया मगळ भाव भयणीनो जायती त्या सवां तुमी हांगासर घालून आसात पूण शेतान तुमी घालतात वॉट्सॅपान धाडटात मेलार धाडटात पोस्टा मोगार धाडटात आनी आमी तुमच्या खातीर सदांच मागता आजी जायतीं त्या सवां हांगासर गेल्यान 9 जाणां शिकून बरी मौत कुरपांनी समाधान मेळोवंक 18 जाणां बरी भलायकी फोव जावं 11 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जावं 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फोव जावं एकल्या व्यक्तीचे सुरिल्ले वस्तू त्यो फाटी मेळोवंक तेका जाणांची पाठीची दुगूण सांगूंक विशेश करून मागूंक विनंती केल्या तशेंच एकल्याच्या तकल्याची शिरेची गुमटेची दुगूण सांगूंक तेका जाणांची तकली पडापड मायग्रेन गूण सांगूंक तेका जाणांच्या तोपायाच्या गंठीची दुखी आनी फाटीची दुगूण सांगूंक एकल्याची फाटीची दूख तशेंच पांयाच्या शिरेची दुगूण सांगूंक एकल्याच्या घरांत संदी समाधान रास करूंक इल्ले उतर प्रायाच्या हवयक बूक जिरवण आनी कटीक सकत मेळोवंक बाबा आनी कुटुंबा माया मोगान जिवंक आमाल पिवणे पयस करून शांतीचे समाधानाचें जिवीत रुता करूंक एकल्या दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स विकीन जावंक जागो नवा जावंक एकल्या PUCचे भुरगें मानसीक वत्तड जावन कस्तून आसा ताका बेगीनच मतीक समाधान मतीची पिडा गूण जावंक इस्कला वचूंक कृपा शांती मेळोवंक 6 जाणां आतां पांयांची गांठीची दुगूण जावंक तेका जाल्यार कॅन्सर पिडा गूण जावंक 2 जाणां परगांवान बरें काम मेळोवंक 2 जाणांची वायट संवयो तावन सुटका मेळोवंक एकल्याच्या आर्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक एकल्या आर्थरायटीस पिडा गूण जावंक 8 जाणां कुटुंबाची शांती समाधान रास करूंक एकल्याची कोर्ट केसींत आपणाक चीक मेळोवंक आनी कितें आपणाक मेळचें आसा तें मेळोवंक 6 जाणां BP डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल ती नॉर्मल जावंक 2 दोळ्यांची इन्फेक्शन गूण जावंक तेका जाणां रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक 6 जाणां मतीचें समाधान फोव जावंक एकल्या डिप्रेशन जावं सुटका मेळोवंक 2 जाणांची OET एक्जामांत पास जावंक एकल्या जाग्यार येवच्यो जीवदाळीच्यो दोशी त्यो सुटका मेळोवंक 2 जाणांची गरज बऱ्या मोला विकून वचोंक तेका जाल्यार रातीची बरी न्हीद पडोवंक
एकल्याच्या पांयांची सोरायसीस कोरोस गुण जावं दोगां जाणांची कोर्ट केस बेगीन सित्तर जावं दोगां जाणां भुरग्यांची देणे फोव जावं एकल्याची थायरॉयड पिडा गुण जावं एका चिरक्याची शेड कुंकली गुण जावं एका चिरक्याक सुडाळ उलोवंक फोव जावंक म्हाका विनंती केल्या आमची ते साव आमची गरजो आसतात त्यो सगळ्यो आतां आमी दिंबे घालया हात बारया सांजुदाम कांत्र जेजूक समर्पण दिवया अर्गां तुका सुमिया जेजू ओगळप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 मोगळ सुमिया सांजुता देव मुखांतर समर्पण दिल्ली मागणी तुका भेटून दिता सुमिया आमच्या मागण्या तुका आंदी उद्या तुझ्या उदन देन उघडता येणेन ओढका कुळतीन आमची मागणी ऐकून घे सर्वेस्परा आमच्या मोतींतले आमच्या काळजाचे इरादे तू जाणाय आमच्या मोतीच्या काळजाचे अत्रेक तू जाणाय आम्ही मागता समया विविध गरजां खातीर मागता भक्तिका खातीर मागता तांच्या सगळ्या सुटका सोडवणे खातीर मागता आमची मागणी ऐकून घे सगळी भक्तिका तुझ्या कृपेच्या बेसवानी भर कुडीची मोतीची पिढा संपूर्ण गुण कर सुटका दी सोडवण दी समाधान दी बेसाव दी समया आपोड आणि गुण कर मागलेले सगळे फोव कर हालेलुया 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 नव्याची मागणी मुंदारशिया म्हज्या मोतीर काळो काडणं म्हजो बाबार दंडोडां बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तली पदवेन पयस जावंडाय हे वत्या संता म्हज्या काळजाचे गुणे हांव तुका उलो मारता अशें सणलेल्या बरोसून तुजे कितें तेणें तुका देवान दिलां म्हजे जिणयेचे कंटे गोटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माईपासी नवा देखीत तूं म्हाका म्हाका अनादर्शन सुदारसन वर हेवडा पातीने म्हाका उपकार म्हाका जोड दी अशें आमचे समिया जेजूचे महिमेवंत नांव तुझ्या मजतीन अधिक अधिक परगटलेले जावं आमेन मगे उजूता देवा कुले कस्त अडचणी निराशेन असलेल्या जेजू मुखार बडा दीक्षरती जावन आसच्या मगे उजूता देवा आमापासून जेजू लागी विनंती आमच्या बाप साहेबा बिस्प साहेब आनी फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजतीन सांभाळचे खातीर आमापासून जेजू लागी विनंती संसार संसार जावन आसच्या जेजूची सुवाता समेस मनशां पावून जेजून आपल्या शेतां वावरड्यां धडचे खातीर आमापासून जेजू लागी विनंती जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजितक आनी शांत समाधान घडचे खातीर आमापासून जेजू लागी मगे विनंती कुटुंबां जिल्ल्या समेया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आमापासून जेजू लागी विनंती सगळ्या समेस बाबा त्याने बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासणीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमापासून जेजू लागी आमी विनंती समेस जेजूच्या बळा आदी कृपेवर ये देवसराच्या तळण्याचेर संसाराच्या बुलोवण्याचेर आनी कुडी चक्र वडण्याचेर सयत वर्षाक आमापासून जेजू लागी विनंती कर प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूत आनी रक्त साक्षा भागे वजुता देवा तुवें जेजू समोग जायत्या वांटलाय तो समोग आमच्या काळजांनी तो सडय पातकाच्या आनी स्वार्थाच्या वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते दवरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी कस्त अडकळी मदें निराशेन आनी कंदी बेसराय तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोव दी अशी ह्या जिणयेच्या पयणां शबित्यान समकोर सारकें त्या बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या निरंतर आराधन करूंक आमी पळोवचें करी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन मगळ बाबडीनो आमच्या हात आमच्या अर्द्याचेर दवरया सांजुदा मारी फार केल्ल्या स बरेपणा सुगडास कडून ताका आमी अर्गां दिवया एकल्या भुयेच्या भुरग्याक मतीचें समाधान संतोष मेळोवन बरी भलायकी फावो केल्ल्या पासत अर्गां दितात एकल्याचें रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या दिल्ल्या पासत अर्गां दितात एकल्याच्या जाग्याचेर सगळें काम करूंक आदार दिल्ल्या पासत अर्गां दितात एकल्याचे सगळे घराचें काम संपूर्ण रितीन संपोवंक आदार दिल्ल्या पासत अर्गां दितात दोगांची एग्जाम पास जाल्ल्या पासत अर्गां दितात एका उत्तर प्रदेशाच्या आवयक बरी भलायकी फावो केल्ल्या पासत अर्गां दितात एकल्याची गुमटीची शिरीची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गुण जाल्ल्या पासत अर्गां दितात तेका जाणांक सवकासाय समाधान मेळ्ळेल्या पासत अर्गां दितात 5 जाणां बरें काम मेळ्ळ्या पासत अर्गां दितात एकल्याचो जागो बऱ्या मला विकून वचूंक गेल्ल्या पासत अर्गां दितात 4 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासत अर्गां दितात तेका जाणांचे पैन बऱ्यान जाल्ल्या अर्गां दितात एकल्या कामाचें ऑफर लेटर फावो जाल्ल्या अर्गां दितात तशेंच 26 जाणांक मागलो उपकार मेळ्ळेल्या पासत अर्गां दितात तांचे खातीर तांच्या लाभलेल्या अर्गां खातीर देण्या खातीर सर्वेस्परा देवाक निरंतर आमी अर्गां दिवया आमच्या हात बारया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू ओगळप तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगळप जेजू तुजी जेजू आराधना जेजू तूं आमचे दया दाखोवन आमचेर उतरल्या सर्व बेसां पासत
आमचेर केल्ल्या सर्व उपकारापासून आमचे दया करून आमचे सगळी पिडा शिडा गुण केल्यापासून समाधान संतोष दिल्यापासून सुटका सुडवून दिल्यापासून तुका मेरका दिता समया अर्गान जेजू अर्गान जेजू अर्गान जेजू अगलाब जेजू हालेलुया 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 सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका सर्गींच्या बाबा तुज्या पवित्र सभेन बरो गुळेच्या जतनेन आमकां सांबाळिल्ल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका बापा, दिता बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा घेवता देवाच्या मजतीन तुवें दुरुस्त केल्ल्यान मुखार करूंक कुशिवेल्या उपकारां पासत बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका दिता बापा तुवें तुजे देपाती दिल्या सुख नासतना कुमो केल्ल्या आनी कश्टां निराशेन सांबाळून दवरलेल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्या तूं वेळी मती उजवाड दिल्या आनी कधी दुखीने आमकां बुजवण दिल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका बापा तुज्या एकल्याच देनी पुता जेजूचे नवी तुवें देव सरार्थ तेरल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्रत्म्या दिवच्या गठायन बरयल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका ह्या दिता पुंतळ सांसुदाच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची कनपेसराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका ह्या बागेवन सगळ्या सांसुदा मुखांत जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी सांसुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळ सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका सांसुदा मुखान आमी मागले सर्व तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां फोव केल्ले खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका आमी सर संगाता मेळोवन सुमेन शिकलेल्या मागणी संगाता मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वैटांतले आमकां निवार मगर बाबणीनो आमच्या पिडेस भोंवणा पासत देवा लागीं विस्वासान आमी मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनुवारांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कस चळू करी आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकटेना नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकळ पिडेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुज्या मनेन दवरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी गुडी आत्म्याची गठाय दी आयकमचे प्रार्थने सिरकींच्या बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सरते समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो करी आयकमचे प्रार्थने सिरकींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारले ते सव आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयत तर ती सर्व ते सवां तुमच्यारी कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने मगळ बापा गांवांत तशें परगांव हो ते काम नासतना कश्ट तुमच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट करे तांकां बरें काम फावो करना तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने दयाळ बापा हो ती जिनी संगाती मेळनासतना कश्ट तुमच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिनी संगाती मेळोवन बरे कुटुंबाची जीवन ते देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बेरबाद पाव तांच्या काजरी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंब संतोष सडय म्हूण मागता आयकमचे प्रार्थने मुरये पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमार आनी एका कुळतीचे माय नामान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशे वेची बाळकां ह्या दुगाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शिके ते तुजे एका कुजोडे आमचेर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीन सदी पळ जेजूक आमकां दखय हे देडी मुगडे दुलप ओंकार मरये मगळ भाव भयणीनो पिडेस्त आमच्या भाव भयणी सुडास कडिया भुरग्यांक सुडास कडिया तांचे बरे भलायके बसोत आमी मागया त्रिंदादी मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सरपतवेदरा देवा कित्याक तुवें आमच्या तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशाक घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करून तुवें कुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्मे आमच्या बुजवण दरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवीन गूण करताय प्रार्थुया बोधयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कस्तोवच्या तुज्या साकराणी साकरणेचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवची बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गुण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जोडोवंक फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुम्याचे नांवी आमचो आदार ताणी रचला सर्गांनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया
बोदयाळ सोम्या बाबा त्यांच्या बुजवंदरा तुझी मीत में नातलेली दयाळ आम्ही मागताव. पिढे शिडेन कस्तूंच्या तुझ्या भुरग्यां तांचे राखण बडवे सदां शान समाधानान सांबाळून देत. एकामेका सुसमजणी मनाबेत पयस करना. एकामेका काळजांतल्यान बुगसून शिवून तांकां तूं आदार दी. आपल्या कस्ता वरवीं सुदारून तुझे देन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगाता राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेस ना सुकारगां दिवन दीत. जोजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसू. सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माई पासणी काकुळतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवास एकलोच जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सदापर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवय रावूं तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाठोर. तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसां उजवाडान भरलें. तो तुमचे ते आसचे सर वायट भस्म नडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता. देवाचे व्हड उपकार. मगळ बाबडीनो एक थोडी मिनटां बवर्तान सुमिया संगी करसिया. बवर्तान भलायकी जोडया. बवर्तान समाधान जोडया. आमच्या बवर्तान आमी बरी जाता. आराधनाचे गीत आमी गावया. आराधनाची गीत गायत आसतना मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना देवा. मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी महिमा तुका सदांच फोव जावन दी म्हूण आमी मागया. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिवी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिवी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो. देव पण तुझे लिपो मनशा कुड घेवन आयलो. पातक मातयेक सांडू मनीस जावन जियेलो. भोंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भक्त्याक सदां दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. आराधन
तुका सोम्या हरी एक दिमी सर्गी संसारी हरी एक दिवी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. तुझे चरणी मान आणि महिमा मान आणि महिमा अरदान तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा मान आणि महिमा अरदान तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हरी एक दिमी हरी एक दिवी सर्गी आणि संसारी. सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी पडता तुझे मान आणि चरणी. महिमा मान आणि महिमा अरदान तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हालेलुया आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हालेलुया 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 तू कसा आराधा जेजूस जेजो जेजूस माननी महिमा माननी महिमा तुका देव माननी महिमा हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजो अर्गान तुका सुमियान जेजो अगळप तुका सुमियान जेजो अगळप तुका सुमियान जेजो अरदान तुका सुमियान जेजो आराधन तुका सुमियान हालेलुया 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 बशा मगळ भावानो बहिणीनो आमचो सुमी आमच्या मध्ये आसा एकडी बोरताची दिश्ट गेला सर्ग संसार असो तरी तो हेची सुवात तेन्ना पळयलें उदका वयर सलसो सोमी म्हणजे उदाक रचलोलो उजोर असलोलो पृथ्वीर असलोलो रचणार तो उदका वयरी चलता उच्चांती चलता पातळांती चलता आकाशारी चलसो देव तो वाऱ्यारी चलसो देव तो पिरांकूळ सत्यवंत देव हे म्हणल्या रुपार आमच्या मदें आजार आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड इतले बरे देवान आमकां हात दिल्या देवाची स्तुती करे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मग भाव बहिणीनो देखून देवाचे उतर म्हणता कीर्तन 117 पृथ्वीच्या सर्व लोकांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा त्याच्या नावाची स्तुती करा त्याच्या विशाल कृत्यांपासून सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो ओर्तो तो महिमे बरीत
तो सत्यवान, ताच्या भायर दुसरो देव ना. आमी सडावत कोणाची स्तुती करची? हां, कोणाची? कोणाची? मनशांची. गोवान बायलेची, बायलेन गोवाची स्तुती करची, आवयन पुताची, पुतान आवयची, बापायन दुयेची, दुवेन आवयची स्तुती करची. देवाचे उतर म्हणटा सर्वेस्पराची मात्र आमी स्तुती करूंक जाय. तुझ्या रसनाराची मात्र, रसनेची न्ही. एका मनशाचें बरेंपण आमी ओगळसिजेत न्ही गी, ओगळसिजे. तांदूळ कांय ना. बायलेन बायलेचें बरेंपण घोवान ओगळसिजे, घोवाचें बरेंपण बायलेन ओगळसिजे, भुरग्यांचें बरेंपण आवय बापायनी, आवय बापायचें बरेंपण भुरग्यांनी ओगळसिजे. बरें. पूण रसनाराची स्तुती करच्यांत आमकां विसर पडोंक नजो. आमी मनशांची मात्र स्तुती करता, देवाची स्तुती करना जाल्यार आमी सुखीदार. जाकोबाचें पत्र म्हणटा जें कितें आमी करूंक जाय तें करनासतना रावल्या वेळार आमी अपराधी जाता. देखून म्हजे मोगाचे भाव भयणीनो, हाचे दोनीर कितें घडलें? सुवार्थेंत दोनीर कितें घडलें? कितें घडलें सांगा? कोणी सुवार्थ आयकल्ली आज? कितें घडलें? दोनीचेर कितें घडलें? उदकाचेर सोडया. ते दोनी भितर आयले, वारें वदळ रावलें, उपरांत कितें घडलें? कांय घडोवना गे. म्हाकाय तें गोत्तू, हांव आहली ती थोडी म्हणटा आयकली, हांव आहली म्हाकाय तें गोत्तू. पात्रांव विचारता, सगळ्यांनी दिमी मोडली. पळया, सगळ्या आपोस्तलांनी दिमी मोडली, ताका नमस्कार केलो आनी म्हळें तूं देवाचो पूत. पळया, सगळ्यांनी ताका नमस्कार केलो, दिमी मोडली, नमस्कार केलो आनी म्हळें तूं देवाचो पूत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. एक पटी म्हणजे मोगाच्या बाबणीन अशें घडलें. एकल्याच्या घरांत उखलो आहलें, कळ्ळें गी? फ्लॅट घरांत उखलो आहलें, आल्तार बसयल्ली, कळ्ळें गी? आल्तार बसयल्ली आनी आल्तारी एक लायट घालूंक आसलो, लायट, कळ्ळें गी? बल्बू होता न्ही. पाद्र्यापान सांजेर 5 वरां येता म्हणलें आनी बल्बू घालूंक आहलो, पूण हांकां घालूंक फुरसत मेळूंक ना घरच्यांक. इलेक्ट्रिशन पक्का मेळना न्ही गे. पूण 5 वरां भितर बल्ब घालता म्हणून एका इलेक्ट्रिशनान सांगलें, क्रिस्तांवचो इलेक्ट्रिशन, हांगा न्ही सिटी भितर, गांवांत न्ही, गांवांत न्ही, सिटी भितर, फ्लॅटान सिटीन आसची न्ही, हांगा आसा तें. आं, इलेक्ट्रिशनान येता म्हणलो क्रिस्तांवचो. आळे सायबा येता येता, गॅरंटी येता, गॅरंटी येता, डोंट वरी, सांजेर 5 वरां भितर तुमचो लायट घालता. न्ही सायबा, सकाळी इंतकाल, सकाळी इंतकाल म्हणून त्या घरचीं परत ती लागलीं. ना ना, सकाळी इल्ली बिजी आसा, फुरसत ना, 2 उपरांत येवन घालता. कळ्ळें गी? 4:30 जाली, 5 जालीं, ओ मनशाचो पत्तोत्तू ना. नंतर ना, ओ मनीस फोन घातल्यार फोनय काडना. तुवळ त्या बिल्डिंगाचो एक इलेक्ट्रिशन आसा, त्या मनशाक वॉचमॅना दिसान फोन केले दिसता, अशें अशें आमी एक फ्लॅटाक आयल्या, आमकां एक आल्तारीक दिवो घालूंक आहलो. ताका तो म्हणलो की अक्रिस्तांव हिंदुवांचो, तुमी म्हाका कित्याक पयलें सांगूंक ना? सांगलें जाल्यार हांव सकाळी येवन घालता आसलो. आतां तुमी सांगतात 5:30 वरांक ब्लेसिंग आसा आनी 5 वरांक अर्द्या घंट्यांनी हांव पयस आसा. कित्याक म्हाका तुमी सांगूंक ना? न्ही, एकल्या मनशान येता म्हणलें तो येवंक ना. कशें म्हणी करताय गे, देवाक न्ही, आल्तारीक न्ही, देवाच्या मंटपाक न्ही, कशें जाल्यार म्हणून न्ही, हांव येतलो, देवेर घाता, देवेर मंटप घाता,
येतो दूर येतलं बतत पाडवे म्हणालो की तांची ओळख ना काही ना आनी तो आयलो येवन ब्लेसिंगा फुडें ताणें बल्ब घालून दिलो आनी क्रिस्तांवचो मनीस पत्तो ना पळया आमच्या मनशांक देवाची स्तुती नाका देवाक आराधन करूंक नाका देवा खातीर एक ल्हानशें काम करूंक नाका म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या इलेक्ट्रिसिटी चिंता पळया क्रिस्तांवांच्या आनी त्या हिंदुवांच्या इलेक्ट्रिसिटी चिंता पळया कितलें बरें चिंता पळया देव कोणाचो जावन दी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ती भक्त आसा जाय ती भक्त आसा जाय ती भक्त आसा जाय तसल्यांक देव आशिर्वाद दिता बेसांवांनी भरता ना जाल्यार तुका दिल्ल्यांतलें तूं वणकाण घेता तुका तो खावंक सोडिना उडास दवरूंक जाय देवाक दिल्ल्यांत तूं कितें सोगडें नाय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो हे मतीन दवरूंक जाय देखून आमकां देवान स्तुती करूंक अवकाश दिला ताका आराधन करूंक अवकाश दिला स्तुती करूंक जाय इतलो बरो ताळो इतली बरी सकत इतले बरी बेसांवाद आनी दिता आसतना ताची स्तुती करूंक आमकां कित्याक जायना करूंक जाय केल्ल्यांत आमी घेता करूं ना जाल्यार आसले होगडायता उबी रावया ताच्या मनाक हें गीत आमी गावया देव सन्निधिಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ದೇವ ಮಾಡಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವ ಮುಖಾर ताची स्तुती करया ताणें दाखयलेल्या त्या दये खातीर ताची स्तुती करया तो आमचो रक्षक तो आमचो सोडवणदार ताका सदांच स्तुती करून ताच्या नांवाच्या महिमेची स्तुती करया ताळयो भेटून ದೇವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ದೇವ ಮಾಡಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನವ ಜೀವನ ನೀಡಿದ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ನಿಮಗೆಂದೆಂದು ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ದೇವ ಮಾಡಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನವ ಜೀವನ ನೀಡಿದ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ನಿಮಗೆಂದೆಂದು ಆರಾಧನೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ನಾವು ಯೇಸು ನಾಮವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ನಾವು ಯೇಸು ನಾಮವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವ शक्तीಯಿಂದ स्तोत्र ಮಾಡುವ पौल आणि सिलास ते कैदी जाऊन असताना त्यांनी स्तुती केली देवाच्या नावाची सोम्याच्या नावाची स्तुती केली पौलून आणि सिलासान आणि सर्गीत देवाची सकत देवान आयली तांच्यो संकल्यो तुटून गेलो तांकां सुडका सोडवण मेळ्ळी आम्ही देवाची स्तुती केल्ल्यान सोम्याची स्तुती केल्ल्यान आमचे ते असले बांदपास तुटून वेतात पिडा शिडा पयस वेता आणि आमकां सुडका मेळटा म्हणून मोगाच्या भाव भयणीनो ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲ ಸೀಲರು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲ ಸೀಲರು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದರೆಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದರೆಂದು ದೇವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ದೇವ ಮಾಡಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನವ ಜೀವನ ನೀಡಿದ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ನಿಮಗೆಂದೆಂದು ಆರಾಧನೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ನಾವು ಯೇಸು ನಾಮವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುವ
ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ Hallelujah, 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 hallelujah. Arganduga sumiyanji zogulabduga sumiyanji zoradanduga sumiyanji. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, निरंतर सगळे ओळखल्या. Hallelujah, hallelujah, arganji zogulabji zoradanji. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shodala bala 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 hallelujah, hallelujah. Arganduga sumiyanji zo. Oglabduga sumiyanji zo. Aradanduga sumiyanji. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. कशें आमी कशें बाबडी न्हय इकडी वर सोम्या पळया जैते पोटी सोम्याची स्तुती करूंक ना देवाचेर दुबावल्या आमी सोम्याचेर दुबावल्या तो सक्तिवन न्ही तो वटकिरो तो कांय प्रेजन ना कांय सकत ना ताका कांय बोळ ना कांय मागलेलें फावो जायना म्हणून आमी म्हणलें आसा थोडे पटी कोणी एकलो म्हणटालो पंचेतकी करतना फादर हांवें एका पुणक्षेत्राची आंगवण घाल्या क्रिस्तांव पुणक्षेत्राची आंगवण घाल्या म्हणालो हय म्हळें थी कित्याक गेले सेबा आमचो देव चाप्पे फादर कांय प्रयोजन ना आमचे देव आंगवण गेल्यार तो दाखोवन दिना थंय गेल्यार तिनूच दिसान दाखोवन दिता तिनूच दिसांनी रगत वंकयता म्हणालो तिनूच दिसांनी रगत वंकयता की तो म्हणटा पंचेतके वेळार म्हळ्यार आमच्या देवाचेर विश्वास ना तांकां आमी चिंतूंक जाय आमचो देव रगत वंकयतलो देव न्ही आमचो देव शिरापतलो देव न्ही आमचो देव कोणाक नाश करतलो देव न्ही जीव दितलो देव जीव दितलो बेसांव दितलो देव बक्षितलो देव उडास दवरिसय आनी हे देवा सोड न्हू रगत वंकयतल्या देवा लागी येतात देवाक सोम्या कितलें बरें बेजार जायनाका सांगा देखून हांवें थंय आंगवण घाली फादर म्हणजे मोगाच्या बाबडी न्हू पळय आमचें चिंताप कशें रे आमी क्रूरी आमी घतकी आमी रगत वंकयतले आमी नाश करतले देखून आमकां तसलें चिंताप येता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो हां आमी बोगसण्याचे समाधानी संतोश जाल्यार आमी ह्या देवा तीन दिता रगत वंकयतल्या देवा लागीं वचना हांव दोळे दांपया आमी गेल्या पातकाची दूख धरया आमी तशें आंगवण घालूं ना जावंक पुरो पूण ह्या देवाचेर दुबावल्या आमी आतां सोन देवाची स्तुती करूंक ना आमी तोंड आसून देवाची स्तुती करूंक ना देवाचें उतर वाचूंक ना कान आसून देवाचें उतर आयकूंक ना दोळे आसून देवाचें उतर पळोवंक ना देवाक सोदचे प्रयत्न करूंक ना बक्षणे मागया तुमच्या आत्महत्याचे देवारा बक्षणे मागा बुगुस म्हाका सुमिया बुगुस म्हाका सुमिया बुगुस म्हाका बुगुस म्हाका बुगुस म्हाका बुगुस म्हाका बुगुस म्हाका सुमिया हांव ये पापकी हांव ये पापकी हांव ये पापकी हांव ये पापकी मुझे दया दाक बुगुस म्हाका सुमिया मुझे दया दाक बुगुस म्हाका सुमिया क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो भगवन मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी
पापी, मैं हूँ पापी, मुझ पर दया करो, क्षमा करो भगवन, मुझ पर दया करो, क्षमा करो भगवन. बोगोस मका सुमिया, बोगोस मका सुमिया, बोगोस मका सुमिया. मुगल भाव भयणीनो, परत एक घडीभर सोमिया पळय आमी. तुमचे ती जायती पिडा सांग पुर जावंक पुरो. आतां पळय गांठी दुखी आसात, पेंकटाची दूख आसा, तकली पडापड आसा, कोलेस्ट्रॉल आसा, BP आसा, शुगर आसा, टेन्शन आसा, डिप्रेशन आसा, भुरग्यांचे समस्या आसात, भुरग्यांची पिडा सड्या आसा, युट्रसाचे समस्या आसात, ओवरीसाचे समस्या आसात, आनी प्रती रितीन विविध रितीचे समस्या, गॅस्ट्रीक पिडा, युट्रसाची पिडा, ओवरी सांद ब्लिडिंगाची पिडा आनी इतर जायत्यो पिडा घेवन तुमी हांगासर आयल्यात. सोमयाक समर्पण दिया, तुमी बावार्थान समर्पिया. सोमया म्हाका आपड आनी गूण कर, टच मी अँड हील मी म्हणा. सोमी तुमकां आपडटलो, गूण करतलो. कोण बावार्थ आसा त्या बावार्थान मागता घेता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, विश्वासान मागा सोमया लागीं समर्पण करा. गूण कर जेजू, गूण कर पिडेस्तांक गूण केल्ल्या जेजू, रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गूण केल्ल्या जेजू, पितृच्या सासूमायचो ताप गूण केल्ल्या जेजू, कोडकरांक गूण केल्ल्या जेजू, बेतसैदाच्या तळ्या लागीं आकुडलेल्या आतांच्या मनशाक गूण केल्ल्या जेजू, कुडे बार्तिमेवाक दिश्टी दिल्ल्या जेजू, पिडेस्तांक गूण केल्ल्या, देवसराक दमडयलेल्या आरिगरांक बरी केल्ल्या सोमयान जेजू म्हाका आपड आनी गूण कर मागा. सोमी तुमकां आपडता आनी गूण करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, गूण करता. तुज्या बावार्थान तूं बरो जाताय, तुज्या बावार्थान तूं बरी जाताय. मागा तुमी घेतल्यात. गूण कर जेजू, गूण कर जेजू. गुण कर जेजू, गूण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू. Heal me Lord, touch me. दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेजू. Heal me, touch. गूण कर जेजू, गूण कर जेजू, दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेजू. पिडेशिड्यांतले गुण कर जेजू, कस अनवरांतली गुण कर जेजू. पिळे शिडेंतले गुण कर जेजू, कष्टान वारांतले गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू. ಅಪ್ಪಡ್ ಟಚ್ ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ. ಟಚ್ ಮೀ ಲಾರ್ಡ್, ಹೀಲ್ ಮೀ, ಹೀಲ್ ಮೀ. ಅಪ್ಪಡ್ आणि तुझ्या मोडतायन गुण कर जेजू, अप्पड जेजू, अप्पड जेजू, अप्पड जेजू. दैविक स्पर्शन, दैविक स्पर्श, अप्पड जेजू गुण कर. अप्पड जेजू, अप्पड जेजू, अप्पड जेजू. दैविक स्पर्शन तुझ्या अप्पड जेजू. हालेलुया. उला मारा, हात उभारा, उला मारा. तुमच्या बाबांना उला मारा. तुमच्या बाबांना तुमका मागा, तुमच्या बाबांना तुमच्या गदीर मागा, तुमच्या बाबांना तुमचे पिडक सुटके गदीर मागा, तुमच्या बाबांना तुमचे गुडपा गदीर मागा, तुमच्या बाबांना तुमच्या बुरग्या गदीर मागा, मागा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोमिया जेजू
हे सगळे भक्तिका तुका समर्पित असुया तुझी गुणकाची देवी सगळ्यांच्या शिराशिरेन वळे तुझ्या पवित्र गशुन तळकर तुझ्या नावांत बरे तुझ्या नावांत गुणका समया आपण जे जो आपण सर वाईट सकते खोटे सकते देव सराचे लाडले दळले माठ मात्राते बिदित पडने गवार तसं बाबा गट कर समया आपण touch them heal them Lord hallelujah 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 उलमाला निरंतर hallelujah 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 जेजू दाविदाचा पुता आमची काकुळकर आम्हा हर एकल्या सुडकादी सडमांडी आपण जेजू आपण तुझ्या नावावर तुझ्या सत्तेन आपण तुझ्या कृपेन आपण तुझ्या पवित्र देण्यान आपण तुझ्या पवित्र रगत शरण आमका गुण कर तुझ्या रक्ताचे थेंबे आमच्या कुडीच्या शिराशिरानी कुडीच्या रक्ताच्या शिराशिरानी कण कणनी मिळवून दे सुडका मिळवून दे सडवण मिळवून दे समया हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आतुबारिया Hallelujah. 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 आमच्या तकलेचे तवरिया पवित्र आत्म्याची हिफाजत मागया पवित्र आत्म्या पराक्तिता तीन तिसऱ्या जणा आमचे थंय ये आमच्या बाबारी तूं आसाय आमचे भितर ये नाय कित्याक आमचे मेळे सैम आमचे मेळे सैम पातकी जिवीत तुका आमचे भितर प्रवेशांक सोडिना आमी थोडे पुडी राग केला मोसोर केला राग अगे चिंतला मतींत कुसडाय दवरल्या ह्या मुखांतर तुका आमी भायर घाला सोम्या पवित्र वातावरण एक कृपेचें वातावरण एक मंदिर कशें आमी जावंक ना त्या पासून पश्चात्तापवता सोम्या दुख धरता पवित्र आमच्या देवाने आमकां सक्तीन बरोवंके आमच्या मतीक समाधान दिवंके कुडी बरी भलायकी दिवंके आमकां धैर्यान बरोवंके आमचे जिवीत फळांनी नटवंके आमचे जिवीत तुज्या देण्यानी बरोवंके आमच्या जिवितांत समृद्धी संतोष पावोवंके आमच्या कुटुंबां राखोवंके आमच्या भुरग्यां मेळा बेसांवांनी बरोवंके आमच्या भुरग्यां मेळा गुण करूंके मतीची पिडा गुण करूंके कुडीची पिडा गुण करूंके हे पवित्र आत्म्या ये आमच्या मुखल्यारावर आमकां वाट दाखय आमच्या फाटल्यारावर आमचें संरक्षण कर आमच्या बगलेर आमकां सांगात दी आमच्या वयरावर निरंतर आशीर्वाद लाभ पवित्र आत्म्या देवन हे पवित्र आत्म्या देवाने पेंतेकोस्त दिसा आपोस्तलांचे मरियेचे देवान आयलेले पवित्र आत्म्या आमचे देवाने अभिषिक्त कर तुझ्या कृपेच्या देण्याने बर सम्य थंय करप बाबार्थ रुता करूंक त्या बाबार्थान मागलेले जोण घेवंक आमकां फोव कर हे पवित्र आत्म्या हे तशेंच सतकले दवरा निरंतर स्तुती करा हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझी गुणकती देवी सगळ्यांच्या शिराशिरेन वळे तुझ्या पवित्र निंदोळ कर पवित्र आत्म्या देवाने त्याच्या मुखल्या रोदांका वाट दे पवित्र आत्म्या संरक्षण कर त्याच्या मुखल्या रोदांका संगत हालेलुया 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 मगळ बाबडीनो पवित्रलाची मागणी आमी करतले भक्तीन तुमी हांगासर 2 लाईन करून येवचें आनी पवित्रलाची मागणी भक्तीन तुमी स्विकार करची पवित्र आत्म्याचो स्पर्श तुमकां जातलो येताना इल्ले लागीं या पयस रावा नाकात इल्ले लागीं येवन सहकार दिवंक तुमकां उलो दिता स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीनस्तु देवोन ये स्वादिकत्म्या देविकत्म्या मुझे तेरा वोग ये स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीनस्तु देवोन ये स्वादिकत्म्या देविकत्म्या मुझे तेरा वोग ये पापात पाडेलेल्या पवित्रत्म्या जेसून भासलेल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतांक दैत्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तू पवित्रत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीनस्तु देवोन ये स्वादिकत्म्या
పవిత్రత్మ్యా వేగిస్తుంది ఓనియే स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या माझे तैरावोगये अंतराची मोडा मोजीर मांडल्या कष्टाच्या आवरात उबीन तकला बरवोशा किरणात उजवाड वागय सर्गी पद्राक्षाबीत वरून पावय स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तुंदे वोनये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या माझे तैरावोगये स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तुंदे वोनये स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या मुझे तैरावोगये मुझे तैरावोगये हालेलुया 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 हर गान जेसु गुलाब जेसु जेसु द्वारा दान जेसु हालेलुया 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 अर्गांतुका समिया जेजू अर्गांतुका सुमिया नित्ता तुबारे नित्ता तुबारे अर्गांतुका समिया जेजू अर्गांतुका अगलाप्तुका समिया जेजू आराधांतुका समिया जेजू समिया स्वान भोगम कांजा गोलो जाल्यार दोन ताळयो जोरान ताळयो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समिया स्व आशीर्वाद घेऊन गावया गीत हे देवडा सक्रामेंता येरावोडा सक्रामेंता साष्टांगमान करूया पूर्वील्या त्या रूपाबोधा नव्या रीती आदार्या सर्वोन्मेषा अस्कद्विषा भावार्थाची मूर्तिव्या जशी बाबा तशी स्फुदा उल्हासानी स्तुतीचा पृथ्वीमया सृष्टा सृष्टा एकाच ताळ्यात हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासुमी नावार्ता आमेन प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सग्रामेदा घाल तुझ्या कस्तां सोगळास तू आमकां सोडला तुझे सोडवणेचो बळ सदां सामचे देम बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दे आमकां फोवो कर सगळे आमचे संसार जिवीत तुजेर बवर्त दोन शिवंक तुझ्या नावाची स्तुती करूंक तूं एकमात्र देव या देवा भायर दुसरो देव ना म्हणलें 7 जाणां जावन यस देवाचेर पातयेणी दवरून आमचे जिवीत सारूंक आनी जायती सर्गींची मेसावा जोड घेवंक आमकां फोवो कर जोडची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन
उभी राहूया आतुबारिया सदैव जाऊन समयाचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन समयाचे ओढल्यान नाव पटी ओढल्यान तीन पटी ओढल्यान आम्ही म्हणूया सदैव जाऊन समयाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन समयाचे नाव आता आणि सदा सदैव जाऊन सर्वदा समयाचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन समयाचे आता आणि नाव सदा सर्वदा सदैव जाऊन आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सदैव जाऊन समयाचे नाव आता आणि सदा हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हे मानेगी तालियो पेटून गाऊया रत्न वाढूया सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्ती गीते कीर्तना सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्ती गीते कीर्तना हालेलुया 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 मोगल पुता सोवे हम God मोरी आशीर्वादी बगीन कुर्साचे कुरवेनी आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्पनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन मोगचनो तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भू पवित्र तळ तुमची ते सवांग तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुम्ही घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जाला ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं